क्रिस्तानाचो काळ डिसेंबराची 20 तारीख शुक्रार. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 1 ओळी 26 ते 38. 6व्या म्हयन्यात नाजरेत नांवाच्या गालियांतल्या शारान देवान गाब्रिएल दूताक एक आंकवारी सरी धाडलो. दाविदाच्या घराब्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हटलें, नोमान कुरपेन भरलोले, स्वामी देव तुजे थंय आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी नोमान कसलें जायत तें चिंतून पडली. पूण दुतान तिका म्हटलें, भिवू नाका मारिये, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणांक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्ना सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हटलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हटलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजे सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे थावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथ तिणें जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वांसी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हटलें, ही आसा हांव देवाची चाकोन, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिचे सरशिल्लो कोट सरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.